थिये चर्ची कडेन उदकाची पायपलायन फुटली। 700 MLD उदका पायपलायनीच्या जॉयंटाक गळती लागिल्ल्यान हजारांनी लिटर उदक फुकट गेले। थियेची पायपलायन फुटिल्ल्यान कळंगूट, थिये, साळगांव, हळदोना आनी हेर वाठारांतल्या उदका पुरवणीचेर परिणाम जालो। भौशीक बांदकाम खात्याच्या कामगारांनी पायपलायन रोखडीच दुरुस्त केली। बाहेर सरला आता ते मारून आहे ते झाड असा जाऊन ते बरे मारून मिळाना ते झाड एक माड कट करून काढून आहे त्याच्यानं सुटलं आणि काय ना रोकडे जातं 1-2 वरां भितर उदीक बंद झालं ते 2 वरां झालं ती जोगोमाच्या पहिली 40 वर्सां जाली चेंज करचे पडना आता कितें हे चेंज करपाक आता इजी ना ते खूब व्हडलें काम ते करोडसाचे 400-500 करोडाचे काम ते नाही आता बारीक बारीक कितें आसता न्ही ते रिपेरिंग करचे पडटा काय पडले काय फुटून आली फक्त ताका रोखडे रिपेरिंग करूं जाता ताबूरतो तशें ना माड आसा तेन्ना मारूंक मेळना बरें कळ्ळें तुका आतां माड तातूंत ते चाराक ही म्हापशा वयता परवरी वयता कलंगूट वयता अंजुना बिंजुना वयता परवरी गिरी वयता आतां बंद केला माझ्या चाराक तुम्हाला बंद केला आतां रोखडे करून सोडटा ना रे बाबा 1-2 वरां भितर धा पयलीं सोडटा उदीक माडाक लागून काम बरें जायना काम मागीर करता आतां ना रे पयलीं पायपलायन नासल्या कामाक हे आसलेलें न्ही आतां माड वाडला न्ही त्यो जागो आमचो स्पीड एकवारी केल्ले आसा जागो पयलीं आतां तें भाटकार माडा बिड लायता ते तेंचेच म्हणटा न्ही बेस्ट ना ते सोडचे पडटा जाल्यार काम करूंक मेळना अंजुना बिंजुना धरून बारीक 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 एरियाक वयता। नमस्कार, आम्ही असं सध्या थिवी हांगासर 4 अशी कळयले आसा की जी मेन पायपलायन आसा उदकाची खड्डी आसा ती उदकाच्या प्रेशरान गेलेली आसा। आता आमी पळयता की आमच्या फाटल्यान जे कॉन्ट्रॅक्टर आसात ते सध्या हांगासर पावले आसा आनी ताचे रिपेर वर्क जे आसा ते चालू आसा। तांची एक अडचण आसा ती म्हटल्यार ह्या पायपलायनाक टेकून एक माडाचें झाड आसा त्या कारणाक लागून खंय ह्या दुरुस्ती खातीर तांकां अडथळ अशी येता। सध्या बार्देशांतले काही अफेक्टेड एरिया असले म्हणजे म्हापसा, थिवी, अंजुना, आसगांव असे बार्देशांतले काही एरियाज अफेक्टेड आसात। जाणून घेवपाचो प्रयत्न केला ह्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान की हे जे काम आसा ते पुराय कितल्या वरां भितर जातलें। गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा अशोक।